व्याघ्र क्षेत्र वाठार जाहीर करपाचो प्रस्ताव आशिल्ल्या वाठारांत सुमार लाखभर लोकांची लोकसंख्या आसात. 50 वर्सां परस चड काळ हे लोक हांगा रावतात. ते हेर सुवातेर रावंक तयार नात म्हण गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक सांगिल्ले. गोंयांत राखीव व्याघ्र क्षेत्र जाय की नाका ते विशीं जाणून घेवपाक केंद्रीय उच्चाधिकार समिती आयिल्ली. याचिकादार गोवा फावंडेशना वांगडा 4 ते 6.5 राखीव व्याघ्र क्षेत्रांतल्या 6 मतदारसंघांतल्या जाळवणदारां वांगडा चर्चा जाली. लाखा परस चड न्ही, फक्त 5,000 लोकांचेर परिणाम. सरकारान केल्लो दावो सारको न्ही. याचिकादार गोवा फावंडेशनाचो क्लॉड आल्वारीस उलयलो. आमी कितें सजेशन दिलें की ते टायगर रिजर्व हांगा आयलो तो सगल्यांक बरेपण जातलें. कित्याक एकच जबाब दिता तुमकां. आतां पळय सगळे लोक आतां वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन बसल्यात, ते भितर बसल्यात. सरकार म्हणटात तांकां सगळें काडूंक जाय तर टायगर रिजर्व करपाक तांकां इतलो 1 लाख तरी लोक आमकां काडूंक पडटलो. 1 लाख लोक आमकां काडूंक पडटलो. आनी तोच सरकार आज अफिडावीट फायल केल्या बिफोर CEC. ताणें कितें म्हणलां अफिडाविटान की सगळे वायल्ड लायफ सँक्च्युरीचे गोंयाचे वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आहात न्हू, तातूंत कितलीं घरां आसात? 1264. आयकलें न्हू? 1264 हावजहोल्ड्स इन ऑल द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ गोवा. ताचो कितलो पॉप्युलेशन जातलो? जर तुमी 5 लोक दवरले घराक कितले जातले? 5,000 जातले. तर 5,000 खंय आनी 1 लाख खंय तें आमकां आज दाखयलें तांकां. आनी कितें दुसरें कितें दाखयलें की सगळे गांव पळय सँक्च्युरीन घातला. गांव तो सँक्च्युरीन घातला, पण सेटलमेंट आहा पळय तो लोक खंय रावता न्हू गांवांत, तो सेटलमेंट ताणें भायर दवरला फॉरेस्टान. आतां तुमी आतां कालेचे काले मोलेचे मोले वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन पडटा काले. तसो आतां पॉप्युलेशन आहा 2,500. काले विलेज पॉप्युलेशन 12,500 पिपल. आतां तो सगळो 2,500 ताणें वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन घातला. आमी सांगलें कित्याक केला म्हूण. कित्याक म्हण टायगर रिजर्व फॉरेस्टान डिमार्केट केला, तो सगळो गांव भायर काडला. सगळो गांव भायर काडला. तर सगळो भायर काडला तर कोण ऑब्जेक्शन करतलो? नंबर 2, टायगर झोन येताना तांकां 2 तरेचे डिविजन आसता. एक पळय एरिया आसता ताका म्हणटात कोर झोन म्हण तातूंत कांय उपाय करूंक जाय. कोर झोनान मनीस वचूंक जायना. पण बफर झोन आहा न्हू, तातूंत लोक रावंक शकता, काम करूंक शकता, शेताचें काम करूंक शकता. सो दीस टायगर रिजर्व हॅज बीन मेड इनटू 2 पार्ट्स. इन वन पार्ट इज ओनली कोर झोन. तातूंत पॉप्युलेशन कितलें आहा? 150 लोक. In entire core zone of Tiger Reserve in Goa, there are not more than 150 persons. Not more than 150 persons. And 1 lakh more, 1 lakh more. 150 persons only involved in Tiger Reserve as far as we have calculated from the maps. The data solely काढून आज तांकां सप्लाय केला. कोर झोन. दुसरो आसा पळय तो सँक्च्युरीन आहा. पण सगळो गांव आसा न्हू तो सँक्च्युरीच्या भितर ना, टायगर झोनान ना. पण हे बेश्टे पॉलिटिशियन कोण जाण सगळीं जाणा कोण पॉलिटिशियन म्हणून. 1-2 जाण आहात ते म्हणटात ना 1,000, 50,000, 1 लाख सगळे लोक आहात. कित्याक कोण समजना कित्याक तशें म्हणटात आमकां समजना. ते आमी आज CECक आमी स्पश्ट केला. आमचे सगळे सँक्च्युरीचे आमी नंबर तांकां दिल्यात. मिस्टर सुभाष फळदेसाय, मिस्टर गणेश गांवकर तांकां सगळे आमी डॉक्युमेंट्स आनी फायल्स धाडल्यात. कित्याक म्हण हे पळय मॅप आहा. आतां तुमी दाखया ह्या मॅपान तुमचो लोक खंय आसा म्हूण. मतलब लोक ना तर तुमी कितें ऑपोजिशन करता? हे तुमकां बरेपण करपाक. तुमी भायर तुमी बफर झोनात राव, तुमकां भायर काडून तुका मागीर गरज ना. देर इज नो नीड टू रिमूव यू फ्रॉम बफर झोन.
बट इफ यू आर इन वायल्ड लायफ सँक्च्युरी तुमकां काडूंकच पडटलें. अरे हे तांकां तांचे फुडार तांकां सांगिनात. ते म्हणटा ना 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 सगळ्यांक काडूंक पडटलें म्हणून आमी सांगलें तेजें दॅट इज नॉट करेक्ट. इफ यू आर लिव्हिंग इन वायल्ड लायफ सँक्च्युरी यू वील हॅव टू गो. But if you are living in buffer zone of tiger, you don't have to go. Not only that, you will be the first for all commercial tourism with tiger reserve. आता तुम्ही काली tiger reserve वसात, what a very good business for all the local villagers who are living by the side of the tiger reserve. They are the ones who are implementing for looking at the tiger, for witnessing the tiger. ते सगळं तांकांच काम. बायचे कामां कित्याक दिवंक जाय? आता दूधसागराचे लोक वयतात ते कोणाक काम मेळटा? फोंड्याच्या कामाक लोक मेळटा ना, तो कोळ्यान रावता, कोळ्या रावतात न्हू, 250 जीर तांकांच काम मेळटा न्हू. तशें टायगर झोन आसलो तांकांच काम मेळटलें पयलें न्हू. सो टायगर झोन इज युजफूल फॉर एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. आमकां गोंयांत कितें मेळटलें? आमकां वाघ आमकां परत मेळटलो, तांकां प्रोटेक्शन मेळटलो आनी वाघ आसलो तर सगळें बरें चलता. टायगर रिझर्वाचो थोड्याच लोकांचेर परिणाम, मात गोंयाक मोठो फायदो. म्हादय प्रकरणात फायदेशीर म्हूण राजेंद्र केरकारान सांगलें. आमी तांकां दाखोवन दिल्लें आसा की गोंयान कशा पद्दतीन वाघ जे आसा पट्टेरी तेंचे अधिवास आसा तो असुरक्षीत आसा. 2009 जेन्ना पयलो वाघ मारलो गेलो आनी त्याच्या उपरांत 2019 4 वाघ मारले गेले. एकूण 10 वर्साच्या कालखंडान आमच्या कडेन 5 वाघ मारले. म्हणजे आमकां कळटा की गोंयान कितले वाघ आसा ते. आनी 2022 जो अहवाल आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यानी जाहीर केल्लो त्याच्यानुसार आमच्या ह्या वाठारान 5 वाघ आसा. म्हादई, खोतीगांव आनी मोले राष्ट्रीय उद्यान आनी अभयारण्य हे जे पुराय 4 वाठार जे आसा हे 4 वाठारूच आमी मागता की त्यांचो आस्पाव जावपाचो गोवा टायगर रिझर्वान. आनी गोवा टायगर रिझर्व जालो जाल्यार त्याचो फायदो जो आसा तो समस्त स्थानिक लोकांक जातालो. त्याच बरोबर आमची जे म्हादयचे प्रकरण आसा त्या प्रकरणाक सुद्धा न्याय मेळपा खातीर आमकां ही एकंदर व्याघ्र राखीव क्षेत्र जे आसा त्याचो उपयोग जातालो. कारण व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जे कॅचमेंट एरिया आसा नद्यांच्यो तेंचें रक्षण जातालें. आनी आमची न्हंय जी आसा मांडवी आसूं, जुवारी आसूं, तळपण आसूं, गालजीबाग आसूं, ह्या सगळ्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें सुरक्षीत उरतालें. आनी ताका लागून गोंयांक राखीव व्याघ्र क्षेत्र आसप गरजेचें आसा. आतां जो आमी आंकडो जर तुमी कॅल्क्युलेशन करशात जाल्यार तितूंतल्यान स्पश्ट जाता. म्हणजे एकूच उदाहरण दिता की सत्तरी तालुक्यान वांयगणी म्हणून गांव आसा. ह्या वांयगणी गांवांत जी 6 घरां तेंच्यांनी नोंद आसा त्या घरांतले केवळ एका घरान आमी जेन्ना त्या वाठारांत हालींच सर्वेक्षण कंडक्ट केले तेन्ना आमच्या लक्षात येयलें की केवळ 4 लोक थंय रावतात. त्या शिवाय कडवळ जे आसा कडवळ हांगासर 2 घरां आसा आनी त्या 2 घरांनूय कमी लोक रावतात. आनी बाकी पुराय वाठार जो कोर एरियान येता थंय अजिबात लोकसंख्या ना. फक्त प्रश्न आसा तो आमच्या काजरे धाट आनी बोंदिराचो लोकांचो. आता तो जो आसा त्या लोकांचे पुनर्वसन जे आसा हे करपा खातीर आमी सरकारा कडेन विनंती करताले आनी एकंदर व्याघ्र राखीव क्षेत्र जी यंत्रणा आसा तेंच्या कडेन आमी विनंती करताले की तेंचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करपाचें. आता त्या लोकांक नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीचे नियम आसा त्यानुसार जर आमी पळयले जाल्यार तांकां जाय जाल्यार थंय रावपाक मेळटा किंवा तेंचें पुनर्वसन तांकां करपाक जर जाय दुसरे कडेन रावपाक जर जाय जाल्यार तेच्या खातीर तांकां योग्य नुकसान भरपाई जी आसा ती टायगर ऑथॉरिटी जी आसा ती तांकां दितली. हेतून मातूय दुबाव ना कित्याक देशभर तशा प्रकारची प्रक्रिया सुरू आसा. आनी आमच्या देगेक जे काळी टायगर रिझर्व आसात म्हणजे आमचं करंजोळ गांव आसा त्या करंजोळ गांवाच्या देगेकूच जी सीमा लागता ती कृष्णापूरची सीमा लागता. तर कृष्णापूरच्या थंयसर जे तळेवाडी म्हणून जे आसा त्या तळेवाडीतल्या लोकांचे आता स्थलांतर जाल्लें आसा आनी प्रत्येकाक तेंच्यांनी लाखो रुपया जे आसा ते दिल्लेले आसा. करंजोळ गांव, सुर्ला गांव हे बी जे सांगता तसे कांयच तेंचे परिणाम जावचो ना. कारण सुर्ला गांवाचो जर आमी एकंदर पळयत जाल्यार इतकें स्पश्ट जाता की सुर्ला गांवांतले जे जंगल क्षेत्र आसा तेच व्याघ्र राखीव क्षेत्रान येता. बाकी गांव जो आसा जाका आमी गांवठण म्हणटा तो पुराय त्याच्या एरियाच्या भायर आसा. सर तो क्लेम जे करतात की लागता लोकांक काडपाक बीन जाय तो सगळें रॉंग न्ही. हे क्लेम जे करता न्हू सरकार त्या सरकारान स्वताचे जे वन खातें आसा त्या वन खात्यान जी आंकडेवारी दिल्या न्हू
आणि आम्ही जे कॅल्क्युलेशन केला ते 1264 घरां आसा आणि इतकी जेन्ना घरां आसा तेन्ना आमी कशा रितीन जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार तो आंकडो जो आसा तो 6,000च्या वयर वचना. म्हणून जे सरकार 1 लाख सांगता ते पुराय तरेचे चुकीचे आसा. आणि ह्याच्या पयलीं कारापुरकर समिती आसा तेंच्यांनी सरकारानूच नेमलेली तेंच्यांनी जी आंकडेवारी दिल्ली आसा ती ह्याच्याक अर्दी आसा. म्हणून ही सगळी जी आसा ती सनसनाटी निर्माण करपाचें हे कारस्थान आसा. आतां म्हाज्या अभ्यासानुसार वांयगिणी जी आसा किंवा कडवळ आसा, झाडांनी आसा, पेंड्राल आसा हांगासलेच स्थलांतर करचें पडटलें. बाकीचे जे स्थलांतर करपाची कांय गरज ना. कारण आमी जर काजरेधाट पळयत आनी दुसरे बोंदीर पळयत जाल्यार बोंदिरा बी व्हडलेसो टायगर मुवमेंट ना. कॅमेरा ट्रॅप जे टायगर जाल्लेले आसा पुराय गोंयांत ते पुराय ह्या सगळ्या लोकवस्तीच्या भायर आसा. हय. राणा मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लेखी स्वरुपात सत्तरीच्या लोकांच्यो समस्या CEC मुखार मांडल्यो. हांव आयज वाळपयचो आमदार म्हणून हांगा आयिल्लो आसा. आमचे जे हितान सत्तरीचे हितान आनी आमकां जे कितें दिसता आमी विशय मांडलेलो आसा. आमी जे कितें मांडलां भितर उरलेले आसा ते कितें भायर चर्चेक विशय नव्हतो. आमी सत्तरीच्या लोकांची भावना कितें तेंचे फुडें मांडले, लेखीत बी आमी रिप्रेझेंटेशन आमी तांकां दिल्लें आसा. आमी ऑलरेडी वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर आमचो मतदारसंघ आनी आमच्या मतदारसंघात आमकां कितें विशय आमकां जाता. आनी प्लस हांगा परत परत तुमकां सांगलेलें आसा की बाकीचे विशय कितें घडटा टायम टू टायम आमी तेजेर विशय चर्चा केल्ली आसा. पूण सत्तरीचो विशय सत्तरी सेंट्रीक वाळपय सेंट्रीकचे विशय कितें आहा, वाळपयच्या प्रत्येक गांवांत लोकांची भावना कितें आहा ते बी उलयले, ते बी तेणी उल्लेख आनी उदाहरण दिवन उलयल्लें आसा. पूण हांवें लेखीत डिटेल दिल्ले आसा तांकां आनी योग्य तरेन की आमकां कितें जाय, आमकां कितें दिसता हें आमी तेंचे फुडें मांडटा. फुडें तें कितें फुडें पावपाचें आमकां खात्री आहा की योग्य न्याय सत्तरीच्या लोकांक गावतलो. सत्तरीचो आमदार वाळपयचो आमदार म्हणून हांवें जें कितें मांडलां, म्हाज्या लोकांक जो त्रास जाता, म्हाज्या लोकांक फुडें जे कितें एप्रिहेन्शन्स आसा ह्यो CECचे फुडें हांवें योग्य तरेन मांडपाचो आनी लेखीत हांवें मांडलेले आसा. म्हणजे आमच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आहा आनी जे आयिल्ले आसा ते अनुभवी अशे आहा. तांकां खबर आहा की बाबा आमचे पयलीं व्हडले पदार आशिल्ले, आमचे ओवरऑल आमचे वायल्ड लायफ सेंच्युरी मॅनेजमेंट देशाचे सगळे तेंचे अंडर आशिल्ले. पूण हांवें जायते फावट हांवें तांकां पयलीं मंत्री म्हणून हांव मेळ्ळा आनी योग्य तरेन सत्तरीचो जनतेचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक जें कितें हांवें मांडपाक जाय तें लेखीत हांवें मांडलेलें आसा. पर्येची आमदार देविया राणे हिणें त्या वाठारांत वाग नाशिल्ल्याचो दावो केला. तशेंच टायगर रिझर्व डिक्लेअर केल्ल्या सत्तरीच्या लोकांचेर मोठो परिणाम जातलो म्हूण CECक सांगलें. आणि मेन आमचो सोर्स ऑफ इन्कम जी आमची सत्तरी भाग आसा दे आर मोस्टली इंटू फार्मींग, मोस्टली इंटू कॅज्यू, रेकनट, कोकोनट हे सगळे फार्मींग करतात आणि लोअर सोशियो इकॉनॉमिक स्टेटा तांचो लायव्हलीहूड इज ओन्ली दॅट. आमची मेन येदी व्हडली फॅक्टरी आसा ACGL ते टायगर रिझर्वान ती पसून दॅट ऑल्सो कम्स एज पार्ट ऑफ द टायगर रिझर्व. थंय IDCs आसा आमच्यो म्हणटकच कितले हजारांनी लोक डिस्प्लेस जातले. कंपनींनी काम करता ते आमी कॅल्क्युलेट केले आमचे 10,000 वयर लोक डिस्प्लेस जातले. ताजे भायर तांची घरां, ताजे भायर तांची गायो आनी तांचे कितें मेजर फार्मींग. सत्तरी इज द बिगस्ट सप्लायर ऑफ मिल्क टू गोवा. आमच्यो ज्यो डेरी आमचे पळय धनगर कम्युनिटी आसा ते सगळ्यान जास्त डेरी फार्मींग करता. ते सगळे डिस्प्लेस जातले. तांकां खंय वी डोंट हॅव लँड, खंय तांकां घालतले. सगळ्यांनी जे प्रश्न मांडल्या, जे जे अफेक्टेड लोक आसा त्यांनी प्रश्न मांडल्या की ते कितें आजकालचे लोक न्ही जे मायग्रंट आयले आनी खंय रावल्या, हे सेंच्युरीज 100 वर्सां हांगा राविल्ले लोक, त्यांचे पूर्वज हांगा राविल्ले लोक, तांकां खबर आसा टायगर केन्ना आयला, केन्ना येवना, कितलो दिसता, कितलो दिसना, सगळ्यांक खबर आसा. हे कोण भायले नवे लोक न्ही के थंय रावल्या. तांकां सगळ्यांक खबर आसा बाबा इतल्या वर्सांनी कितलो टायगर दिसला की कितलो टायगर दिसूना, सगळ्यांक खबर आसा. हे सगळी डिटेल स्टडी आमी जी केल्या आमचे आमी हे ते आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आसा तांचे कडेन. तांणी तांचे मुद्दे मांडिल्ले आसा. हांवें एज अ MLA ऑफ पर्ये म्हज्या लोकांच्या हितान हांवें मुद्दो मांडिल्लो आसा तांचे कडेन. लोकांचेर परिणाम जातलो म्हूण टायगर रिझर्व नाका म्हूण आमदार गणेश गांवकर उलयलो. जी कितें पळय स्थिती आसा थंय सद्याची जी पळय स्टेटस आसा त्या एरियेचो तो एक्सप्लेन केला आनी त्याच प्रमाणे डिसिजन घेवचो अशें तरी सगळ्यांचें मत आसा. पूण तुमचो व्यू पॉयंट कितें आसा? जावचें ना तुमकां सांगलें मरे लोकांनी आतां जें पळय आसा
ते आमी बरे आसा आनी आनी आमकां त्रासाक घालनाका म्हणटा सो टायगर रिजर्व नाका. मंत्री सुभाष फळदेसाय सीईसीक मेळ्ळो. टायगर रिझर्व जाल्यार लोकांच्या शेता भाटांचेर तशेंच आर्थीक येणावळीचेर मोठो परिणाम जावं येता म्हूण सीईसीक सांगलें. आतां एक वाघा खातीर 20,000 लोकांनी खंय तरी धांवचें पडलें आनी मागीर रस्त्यार रावचें पडलें. एक वाघा खातीर आमचे 20,000 लोक रस्त्यार पडचे नात, ही जबाबदारी आमची आसा. आमकां मुद्दाम जावन ह्या ट्रायबल लोकांक तुमी उठायनाकात. आदिवासी म्हणून हांगा फक्त आझाद मैदानाचेर बोवाळ मारलो म्हणून आदिवासीक न्याय मेळना. आदिवासीक न्याय मेळटलो जर जायत हांव मागता आमचे एक्टिविस्ट थंय येवपाक जाय आमकां सेफ करपा खातीर की जेन्ना एक वाघ आसा तो वाघा खातीर आमी जर सगळे ट्रायबल लोक आसात ते शिफ्ट जावपाक आनी ताचेर बंधनां हाडटले ते जावचें ना. आयज नेत्रावळीन भितर सरता आसतना आमकां गेट लागता, त्या गेटीच्या वयर वता आसतना आमी पळयतात की आमकां तिकेट लावची पडटा. गांवांत भितर जात्रा आसता, म्हजें लग्न करून दिल्ली चली जर त्या गांवांत भितर येता जाल्यार ताका ती गेटीचेर 100, 150, 200 रुपया काडचे पडटात आनी ताका आपल्या आवयच्या घरा कडेन वचचें पडटा. हें चड जाल्लें आसा आनी आतां परत वाघ येतलो. हें सगळें आमी भोगत आसात. गांवांत भितर रस्तो जायना. आतां साळजिणी भागांत भितर आमी जेन्ना रस्तो फावड्यान जेन्ना रस्तो केल्लो आसा तो ताजेर व्हरपाक गेले जर जाय जाल्यार आमच्यो गाडयो परत धाडल्यो. आमी फाटले फावटीक रस्ते हातून भितर गेल्लो, सिमिटाचो रस्तो करता म्हणून सिमिटाचे हे व्हेले ते हे व्हेले कॉन्क्रीट व्हेल्लें, रेडीमेड कॉन्क्रीट टँक हे येता ते कितें म्हणटा तांकां RMC. हे थंयच्यान ते ट्रक ताणें परत धाडले. वेस्ट जालो हें. आमी आमच्या पयशांनी पसून कितें काम करता जर जायत रस्त्यार सान्न मारल्यार म्हणटा ते की ती थंयचे जळार मरतात. कळ्ळें न्ही. मनीस मेल्यार कोता येता. दीस इज अ एप्रोच, दीस इज अ ट्रिटमेंट इज गिवन टू ऑल दीस ट्रायबल पीपल. फॉरगेट अबाउट गव्हर्मेंट टेंडर. आमचे गांवचे लोक पयर साळजिणी खातीर पावडो घेवन जे कितें शुक्र आयिल्लो, जे कितें रस्त्यार पावसान आयिल्लें तें काडटाले, तांकां तांचे पावडे व्हरून तांकां भितर व्हेलो. हें थ्रेट जे आसा पळय न्ही, एखादे वेळ कोण तरी कोचिंगाक वता आनी कोण एखादें केलो म्हणून तांकां कळ्ळें जर जायत रातचे 10, 15, 20 जाणांक हाडटा ते रातभर मारतात, बडयतात. मागीर हें कितें चल्लां कितें? आमी स्वतंत्र गोंयान भितर आसा काय कितें? आमी खुबशे जाणां खातीर न्याया खातीर हक्का खातीर झगडटात, आझाद मैदानाचेर येतात. केन्ना तरी सांग्याच्या लोकां खातीरय ह्या सगळे लोक झगडटा पळय न्ही, तांणी येवचें. म्हणूनच आमी आयज ताणें आमकां खूब आश्वासन दिल्लें आसा की सांग्या भितर अशाच प्रकारचे आमी वागरिशेत करपाक दिवचे ना. तांकांय समजल्लें आसा आमचे प्रश्न आसात. आमी गांवांत भितर ज्यो परमिसिबल एक्टिविटीज इन वायल्ड लायफ सँच्युरी ESA आनी ESZ आसा, म्हणजे इको सेन्सिटीव झोन, इको सेन्सिटीव एरियाज वायल्ड लायफ सँच्युरीन भितर सारके घालून दिल्ले आसात, त्यो परमिसिबल एक्टिविटीज पसून जायनात. म्हणजे गांवांत भितर भाटीचो सरपंच आसा जाचे आयज दुदाचें आमी गोंयांत भितर 25% जे मिल्क प्रोडक्शन जाता ते सांग्यावेल्यान येता, ते ह्याच एरियेंतल्यान येता. 25% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम सांगे अँड आवर व्हेरी ओन सांगे. जर ह्याचे खातीर आमकां जर डिस्प्लेस केले जर जाय, वॉट इज आवर फेट? आमचे गोरवां खंय वतलीं? 6,000 गोरवां आसात. 6,000 गोरवांक आमी खंय न्याय दितले? 6,000 म्हणजे आमचे हेक्टर जमीन, 6,000 हेक्टर जमीन प्रायवेट लँड आसा. ही प्रायवेट फॉरेस्ट करून उडयली. जगप कशें हें? म्हजे सेटलमेंट झोनान भितर आज खंयचेच एक परमिशन फॉरेस्टांतल्यान दिलें ना. आतां नेत्रावळी हो एक निसर्गरम्य असो हें आसा, तातूंत भितर आसलें म्हजें जर घर आसा आनी त्या घराक म्हजो सेटलमेंट झोन आसा आनी हांव एक दुसरें घर म्हज्या चल्या खातीर बांदपाक सोदता जर जाय, अजून पर्यंत फॉरेस्टाचें एक परमिशन आमकां येना. आमची सोसायटी आसा, दुदाची सोसायटी आसा, ताजेर एक रूम वयर बांदपा खातीर आमी घालतात. सरावंडींग 500 घरां आसात. 800 वर्सां पयलींची पसून म्हणजे आमचे सेटलमेंट आसात. त्या हातून भितर जेन्ना ती फॉरेस्टा कडेन फायल वता, कलेक्टर काडटा, फॉरेस्टाचे NOC हाडपाक शकता. एक अजून पर्यंत आमकां NOC मेळना. तुमी सांग्यावेली प्रत्येक घर पळयात की ह्या कारणाक लागून लोक बारीक बारीक घर बांदतात, मागीर येतात. म्हणजे आमकां दिसता की हे जे चल्लेलें आसा एकार एक वायल्ड लायफ सँच्युरी, मागीर धरण, ताजे नंतर इको सेन्सिटीव एरिया, इको सेन्सिटीव झोन आनी हें 5वें संकट आमचेर येता की एक वाघा न पळयल्ल्या वाघा खातीर आमी तो कॉरिडोर करतात, ते वाघरी क्षेत्र करतात, ते टायगर रिजर्व करतात. सरकार म्हाका खबर ना आमी कितें करपाचें तें. 12 नोव्हेंबराक CEC कमिटी सुप्रीम कोर्टांत आपलो अहवाल सादर करतली. त्या उपरांतूच सुप्रीम कोर्ट निर्णय दितलो. ताचेर वाघाचें भवितव्य थारतलें.